नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परवाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोणाचेच नांव भायर मारूंक ना, केंद्रान शिफारस केल्ल्यान बायलांच्याय नांवाचो विचार, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। देशातले तरणाटे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आसात बरोबर विकसीत भारताच्या प्रक्रियेत तरणाट्यांचे मोठे योगदान, म्हणटा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। वेंचणुको मतपत्रिके वरवीं घेवपाची मागणी घेवन गेल्ल्यान पुलिसांनी आडयले आंदोलकांक। पंचायत चलो अभियान कार्यावळीक आपल्याक आफोंक ना म्हणून कागाळ करपी वेंझीक आलेक्साची जाप। रगाडा न्हंयचे उदक प्रदूषित, भलायकी संचालनालयाचो अहवाल। पंचायतीच्या घाळपणाक लागून थळाव्यांचेर हावळ, बेगोबेग पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो थळाव्यांची मागणी। वाळपय हांगासर सुण्यांक वीख घालून मारपाचे प्रकार वाडल्यात। पुलिशेन रातच्या वेळार वाडोवची गस्त, थळाव्या लोकांची मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। लोकसभा उमेदवारी खातीर गोंयच्यान धाडिल्ले कोणाचेच नांव संसदीय समितीन भायर मारूंक ना, पूण दादल्या वांगडा बायलांची नांवां धाडची अशी शिफारस केंद्रान केल्ल्यान आतां बायलांची नांवां धाडून दितले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। भाजपान दक्षिण गोंया खातीर आपली रणनीती बदलल्या। दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवार दियात असो निर्देश भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दिल्ल्यान भाजपान बायल उमेदवाराचो सोद घेवपाक सुरवात केल्या खंय। आयकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें म्हणटा ते। पण भारतीय जनता पार्टी ही बिलीव करता, महिलेचो सन्मान करता, म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीत ठरयल्लें आसा की प्रत्येक कडेन जितके कडेन शक्य आहा तितके कडेन प्रत्येक राज्यांत वो वुमन कॅन्डिडेट दिवपाकूच जाय। विनिबिलिटी पळोवन प्रत्येक कडेन वेगवेगळे सीट जे आसा ते सातत्यान महिलांच्या खातीर ह्याच फावटी रिजर्वेशन नासतना सुद्दां महिलांक सीट दितले। त्या खातीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन ऑलरेडी आमकां महिलांची नांवां तेज्या बरोबर रिकमेंड कर म्हटलें। अध्यक्षान जशें सांगलें की नांवां रिजेक्ट जावंक ना, कोणीच कशाच पद्दतीचे म्हणजे वेगळ्या पद्दतीन हे घेवचें न्ही किंवा वेगळ्या पद्दतीन प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया हाजेरूय विशय येवचो न्ही। ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आनीकूय महिलांची नांवां जी आसा, कारण आमी सदांच पळयता की पुरुषांचीच नांवां कित्याक धाडली वता, कारण आमचे बाकीच्या राज्यांनी एकंदर जेन्ना 10-15 सीट आसता तेन्ना 10-15 सिटाच्या जाग्याचेर एक 7-8 सिटाच्या जाग्याचेर महिलांची नांवां ते धाडटा। पण गोंयांतल्यान आज पर्यंत आमी महिलांची नांवां धाडूंक नाशिल्लीं। सो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांत नांवां सिलेक्ट जातलीं। दक्षिण गोंयचे उमेदवारी खातीर भाजपान कांय नांवां धाडिल्लीं, पूण दादल्यां वांगडा बायलांची नांवां धाडची अशें भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी कित्याक सांगलें तें कळपाक मार्ग ना। हे विशीं भाजपाचो फुडारी दामू नायक कितें सांगता तें पळयात। फायनल चर्चेन कितें नांवां महिला स्ट्रॅटेजी चेंज केली बीजेपीन की महिलांक दिवपा संदर्भान विचार चल्ला। साऊथ गोवा सीट सगळीं नांवां आसा आनी त्याच बरोबर आनीकूय भितर नांवां एड करून ताजेर विचार जातलो। महिला हय अशें कितें जालें की चेंज केलें, म्हणजे पयलीं नांवां वचूंक नासलीं महिला, आतां धाडची पडली केंद्रान सांगल्या उपरांत। कमिटेड आसा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, कारण 33% रिजर्वेशन आसतलें किंवा आनी गजाली ज्यो आसा त्या हातूंत मागीर तुमकां अध्यक्ष सांगतले। उमेदवारी विशीं आपले कडेन अजून कोणेच संपर्क करूंक ना, ताका लागून आपूण वेट एंड वॉच भुमिकेत आशिल्ल्याचें शेफाली वैद्य हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। दक्षिण गोंया खातीर शेफाली वैद्य हांच्या नांवाचो विचार जावं येता अशी बातमी गोमंतक टीव्हीनूच दिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। देशातले तरणाटे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बरोबर आसात। विकसीत भारताच्या प्रक्रियेत तरणाट्यांचे मोठे योगदान आसा, ते खातीरूच लोकसभेचो जाहीरनामो हो लोकांचो जाहीरनामो आसतलो। ह्या जाहीरनाम्यात तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्वताचे सल्ले दिवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांखळे आयोजीत केल्ल्या रन फॉर मोदी ह्या रॅलीत ताणें उलोवप केलें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन
की आझादी का अमृत काळात फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरता आसतना आमी पळयता की ही मॅसेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावची म्हणून आज रॅली काडलेल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। स्वयंस्फूर्तीत ज्यांच्यानी जी रॅली काढल्या माननीय मोदीजीच्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात देशाचो जाल्लो विकास इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी राज्याचो जाल्लो विकास हो परत एकदा लोकांच्या मुखार दवरचो आनी फुडल्या 25 वर्सांचे विजन दवरून आमी सगळ्या जाणांनी ज्या पद्धतीची आयोजन केलां माननीय मोदीजीचे विजन विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे आनी ताच्याच खातीर तांच्यांनी मागिल्लो मॅनिफेस्टो विकसीत भारताच्या फुडल्या 25 वर्सां खातीर तितून करून मेन रोल जर प्ले कोण करता आसत जाल्यार आयचो युवक आयची युवती विच इज द एज ग्रुप बिटवीन द 18 to 25 हो एज ग्रुप जो आसा हो खऱ्या अर्थात तांचे विजन हे माननीय मोदीजी आपल्या मॅनिफेस्टो धाडपाक सोदता आनी तेच स्पिरीट घेवन हांव खरोखरूच प्रत्येक भुरग्याचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी फुडलो विजन फुडलो मॅनिफेस्टो विच इज द पिपल्स मॅनिफेस्टो जाका आमी म्हणटा ते विजन लोकां मुखार दवरपा खातीर घडोवन हाडिल्लो हो अवेरनेस त्या खातीर तांचें खरोखरूच मना पासून अभिनंदन। सकाळपासून सुरू जाल्ली हॉस्पिटल जंक्शना पासूनची रॅली ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोकांच्या मदीं एक बरो उत्साह आनंद आणि प्रत्येक भुरग्याच्या मदीं आशिल्लो आनंद हे दाखोवन दिता की नवो मतदार आयचो जो आसा हो नवो मतदार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा। नवो मतदार विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आसा। नवो मतदार जो आसा हो मोदीजीच्या बरोबर आसा हाजेच हे द्योतक आसा म्हणून तर हांव परत एकदा तांचें अभिनंदन करता आणि निश्चित रित्या अशा पद्धतीच्या रॅली ह्या वेगवेगळ्या जाणांनी युवकांनी पार्टिसिपेट जावचे आपले ह्या मॅनिफेस्टो सजेशन्स दिवचे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत विजन असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां आमी म्हणटा की भारत देश विश्वगुरू जावपा खातीर एके वाटेंतल्यान फुडें वता तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर ही रॅली आसा तांकां फाटिंबो दिवपा खातीर रॅली आसा ही देशाच्या विकसीत भारताक सपोर्ट करपा खातीर ही रॅली आसा। ह्या रॅलीचें अभिनंदन करता आणि प्रत्येक भुरग्यान ज्यांनी पार्टिसिपेट केला तांचे इवन दो त्यांच्या बरोबर आशिल्ले सगळे युवा वांगडी हांचे सातत्यान अभिनंदन करता आनी म्हाजी जोड शुभेच्छा देव बरें। ईव्हीएम मशिनाचेर बंदी घालची म्हणून वेंचणूक आयोगाक निवेदन दिवपाक गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक पुलिशेन आडावन धरले जाल्यार कांय जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतले। उपरांत 5 जाणांक मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिवपाची परवानगी दिली। वेंचणुको ईव्हीएम यंत्रा वरवीं न्हय तर मतपत्रिकेन घेवच्यो अशी मागणी घेवन आल्तींच्या वेंचणूक आयोगाचेर आयज मोर्चा व्हरपाचो यत्न करपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडोवन धरले ताका लागून हांगासर कांय काळ ताण निर्माण जालो। ह्या आंदोलनात भानू प्रसाद सिंग सावयो कुतिनो रामा काणकोणकर तनोज अडवलपालकर हांच्या वांगडा हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहां पे थी लेडी, तो हमने कहा भाई आप तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है नहीं तो हम आपको तो नहीं देंगे। वो कहना हमें ही दे दो कि नहीं हम देंगे उनको जो हेड है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया। जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1 लाख गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी। ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां, गोवा की जनता को जोरदार तालियां जो 1 लाख लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा करा है। ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1 लाख जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया है। ये पहली बार है। तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली। ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है। इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668/C ये दिया है और आज की डेट है L और आज की डेट है 4/3/2024। 11.5 लाखांतल्यान 1 लाख लोकांनी ऑलरेडी सिग्नेचर मारलेले असतात। गावांनी आम्ही अजूनपर्यंत पावले ना तरी सुद्धा 1 लाख म्हणल्यार 10.25% ऑफ द गोवन्स हॅव ऑब्जेक्टेड फॉर ईव्हीएम। लक्षात घ्या 1999 सगळ्यांत पयली इंडियन तर ईव्हीएम इम्प्लिमेंटेशन जाला जाल्यार ते गोंयांत जाला आणि सगळ्यांत पयली तर बंद जातले 24 लक्षात घेवपाची गरज आसा। 1 लक्षात घेवपाची गरज आसा। आमकां काही लोकांनी थंयसर पुलिसांनी इन्स्ट्रक्शन आयिल्ल्या प्रमाणे पुलिसांक हांव म्हणटा की
पंचायतसून हांगा वयर आयले जाणटी बायलां जाणटे मनीस सगळ्यांक पयलीं हांव तांकां थँक्यू म्हणटा कित्याक लागून 70 years वॉकिंग डावन फॉर 3 kilometers फ्रॉम माझान बेजार टू इलेक्शन कमिशन फॉर जोगनी दिस इज पॉवर ऑफ गोवन आनी लक्षात घ्या जरी तर आमी 4 kilometers चलपाक रेडी आसात जाल्यार आमचे यंगस्टर्सांक उलो मारतात आमी गोंयान 2 सीट जरी असले जाल्यार गोंयान ईव्हीएम मशीनाचेर आमी करूंक दिवचो ना। सोमारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें दवर्ली आनी नावेली पंचायतीक भेट दिवन लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। वीज आनी सिवेजीचो प्रश्न बेगीनूच सुटावो करपाचो यत्न करतले अशें मंत्री आलेक्सान सांगलें। पंचायत चलो अभियान कार्यावळीक आपल्याक आफोंक ना म्हणून कागाळ करपी वेंझीक आलेक्सान जाप दिली। आपल्या ऑफिसांतल्यान ताका फोन केल्लो त्याच बरोबर ताका व्हॉट्सएपाचेरूय मेसेज धाडिल्ली तांणी ती वाचली आनी तो वोग्गी रावलो आतां तो येवंक ना जाल्यार आपणें कितें करप अशें आलेक्स म्हणटा। This is a lie. And I'm again repeating, this is a lie. Why do I say it is a lie? My office phoned him. He did not pick up the call. Thereafter, my office, I sent him a WhatsApp message. And we have got 2 ticks. What is the meaning of the 2 ticks? That means my colleague, Mr. Wenzi Diegas, has read the message. तरी आसतना तो येना जाल्यार हांवें कितें करपाची तुजे भाशेन कितें हांवें वचून पांय पडपाची बाबा फाल्यां यो म्हण देर आर 2 ticks. I have not sent, my office has sent. For example, आज मुझे बरोबर आमदार बसूना ताका मेसेज घायलें तो आज आयलो तो येना जाल्यार बरें आय एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ यू टुडे. I am visiting Veli constituency tomorrow. 10:30 in the morning I am at Chinchini Panchayat. 12 o'clock I am at Veli Panchayat. Through your media I am requesting my friend Cruz Silva, MLA of Veli constituency, to please come. Last Samatuka, so much Today I make a commitment that I will visit these 4 constituencies after Lok Sabha election again. I will visit. It's my promise. Because you should not think it is a gimmick for election, that is why we are going around Panchayat. I will visit these 4 constituencies again after Lok Sabha election. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूषित जाल्ल्यान तें पिवपा योग्य ना। आरोग्य संचालनालयाचो उदकाच्या नमुन्याचो अहवाल आयलो। पंचायतीन आयज फाल्यां करून उदकाची तपासणी फुडें धुकलतले हे सगळ्याक पंचायत जबाबदार म्हणून थळाव्यांचो आरोप। नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान रगाडा न्हंय दूषित जाता म्हण थळावे बोवाळ मारताले। ग्रामसभेतय हाचेर बोवाळ जालो। पंचायतीक सांगूनय कांयच उपेग जायना म्हण थळाव्यांनी उदकाचे नमुने तपासपाक दिले। त्या नमुन्याचो अहवाल आयलो। गोंय भलायकी संचालनालयाचे अहवाला प्रमाण उदक सामके दूषित, पिवपाक लायक ना। ज्या गोष्टीची आमी वाट पळयताले, आमी तुमकां सांगलेले रगाडा नदी जी प्रदूषित जाल्या आनी आमी सतत म्हणत आसले आमच्या थ्रू की बाबा उदक जें आसा तें सगळें गदूळ जाल्लें आसा, सगळें तरी पोल्युटेड जाल्लें आसा। खंय ना खंय आमी तितून एक केमिकल एक्झामिनेशन मागलेलें। आमच्या थ्रू आमचो जो ग्रामस्थ आसलो सिद्धेश नाडकडी तेणी एक कंप्लेन दिल्ली आनी तितून आमी मागोवन घेतलेले। प्लस आमी आमच्या थ्रू रिपोर्ट उदक टेस्टिंगाक दिल्ले। सो आतां आमकां थ्रू गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसे कडल्यान एनवायरमेंटल एंड पोल्युशन कंट्रोल विंगा कडल्यान जे ऑथरायज जे टेस्टिंग आसा तेजो आमचे कडेन रिपोर्ट येयल्लो आसा, जो तुमकां वाचून दाखयता। बॅक्टेरियल एनालिसीस तेजे बरयल्लें आसा, तेजेर बरयल्लें आसा बॅक्टेरियोलॉजिकल एक्झामिनेशन म्हणून। तेजेर बरयल्लें आसा की बाबा तेजेर कितें आसा कंटेंट तें बरयल्लें आसा आनी तेजेर रिमार्क दिल्लो आसा द सॅम्पल ऑफ वॉटर एनालायज is found contaminated by a coliform organism. The water therefore cannot be recommended for human consumption as such. So तेजे क्लियर कट गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीन जे आमकां जे रिपोर्ट दिला तेजेर मेन्शन केल्लें आसा की बाबा आमी जे आतापर्यंत जे उदक खाता रगाडा नदीचे जे आमकां त्या नदीच्या पिठांतल्यान डायरेक्ट पंप करून जे उदक सगळ्या गांवांत सर्क्युलेट जाता तें उदक प्रदूषित आनी तेंच आमकां PWD आज सप्लाय करता उदक। सो म्हाजो पयलो डिमांड आसा की जाता तितल्या बेगीन तो पंप बंद करून जे उदक दूषित उदक आतापर्यंत
आतां 3 वीक जाले आमी कंप्लेंट दिल्यार तेज्या पयलीं कितलीशीं वर्सां जाली तें उदक आमी खाता. सो खंय ना खंय पयली स्टेप आसा ती आमी डिमांड करता की जाता तितल्या बेगीन तो उदकाचो पंप बंद जावचो आनी उदकाचो सप्लाय बंद करून आमकां जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन आमकां पिवपा लायकीचें जें उदक आसा जशें की ओपा ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान आमकां टँकरीच्यान किंवा खंयच्यान जाता तितल्या बेगीन विदीन एमर्जन्सी फाल्यांच्यान आमकां तें उदक पाणी पुरवठा आमकां करचो. सो खंय ना खंय आमचेर पंचायतीन कांयच कसलीच स्टेप घेवना. सो हेच्या खातीर जो कोण पंचायत बॉडी आसा किंवा पंचायत ऑथॉरिटी आसा तेजेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन आमकां गव्हर्नमेंटान आतां तरी आयकोन जे आमी सफर करता मे बी कितल्योश्योच डिसीजीस प्रॉबेबली ऑलरेडी आमच्या बॉडीन ट्रान्सफर जाल्या आसतल्यो. सो खंय ना खंय बेगींतल्या बेगीन गव्हर्नमेंटान हेजो सुटावो करून आमकां पाणी पुरवठा जो आसा फाल्यांच्यान चालू करचो. जे आज तेंच्यांनी ग्रामस्थांनी हेल्थाक रिपोर्ट दिल्लो उदकाची टेस्टिंग धाडलेले तेन्ना त्या उदकाची जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान रिपोर्ट आयलो की तें उदक कोणीच पिवपाचें योग्य ना आनी तो टेस्टिंग रिपोर्ट येवन आज हांगा जो रिपोर्ट येतरी हांगा खळबळ मारली सांकोडे गांवांत की तें उदक सामकें दुशीत आसा आनी दुशीत हें उदक पिवपाक ग्रामस्थांक उपयुक्त ना. तेन्ना जे कोणी हें उदक दुशीत केलां तेजेर कडक कारवाई करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. वाळपय पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 3 सुण्यांक वीख घालून मारपाचे प्रकार खूप वाढल्यात. राती कडेन कोण तरी वीख घालता आणि ते खावन सुणी मरतात. सुण्यांक वीख घालता तरी कोण ते कळपाक मार्ग ना. वाळपय प्रभाग क्रमांक 3 सुण्यांक वीख घालून मारपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. आता मेरेन 7 ते 8 सुण्यांक वीख घालून मारिल्ल्याचे लोक सांगतात. हाच्या आड पुलिशेंत कागाळी नोंद केल्या. रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक गुवळे वखदांचे वेव्हारूय वाडपाक लागल्यात. तशेंच राती कडेन कांय जाण रस्त्या कुशीक बसून सोरो पितात. देखून ह्या गैरप्रकारांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. जमल्या कित्याक काल एक आमगेर असो इन्सिडेंट जालो की आमचो कुत्रो सुण्याचो पेटो तेका कोणी वीख घालून मारलो आनी हो इन्सिडेंट फर्स्ट जावंक ना. हेज्या पयलीं खूब इन्सिडेंट जाल्या. मागीर 8-10 तरी आमचे पेटे जाले वाड्या वयले सगळ्यांक कोण वीख घालून मारता. हेज्या पयलीं हिंगा पुलिशेन आमी दिल्ली कंप्लेंट पेट्रोलिंग बी केल्लें पूण आहा तशें परत हें चालू जालें. काल सुद्दां कोण वीख घातलें आनी आमचो बरो जो सुणो आसलो घरांतलो तो मेलो. सगळो प्रूफ बी आहा. मागीर पोस्टमॉर्टम जावंक पावूंक ना कित्याक रातचें लेट जालें आनी मॉर्ग फेसिलिटी हिंगा वेटनरी नासली ती आमची कित्याक 24 hours आसना तें. पूण तरी थोड्यांनी कोण येयल्लो एकटो तेणें ते ब्लड सॅम्पल काडून वयल्या. पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या आमी. पूण अशें आनी कितें आहा रातचें हे आमचे कॅथलीक वाडो आहा थिंगा इल्लिगल खूब जाता. खूब चलता इल्लिगल कित्याक लोक हांगा ड्रग्स घेता सिगरेटी सोरो खूब चलता इल्लिगल खूब आमच्या वाड्यार खूब चलता. म्हणून हेजेर मातशें पुलिसान एक्शन घेवचें कित्याक भुरगीं आसता बायलो आसता कोण रातचे पासयेक वयता आनी ते थंय ड्रग्स घेता सिगरेटी ओडटा हें मातशें बंद जावचें. सोरो बी पिताय पळय सद्दां हिंगा आहा आमी तुजो घातलेलो साफ करून हिंगा सकयल हिंगा कोणें खाण उडयल्लें आहा आनी हिंगा स्पिडीन अशें चलयता रोडाचेर मासोड्ड्या टू मार्केट फाटी फुडें पळय कुत्रे येतलेच. हो पळय आतां हिंगा कुत्रो आहा आमी एका म्हणना तुज्या फाटल्यानूय कुत्रो आहा आमी तांकां धाडूंक शकना. कुत्रे वाटेर मेळटलेच. हिंगा आमी पुलीस थ्रू RTO कशें वयता तांकां रिक्वेस्ट करता एटलिस्ट 2 स्पीड ब्रेकर घालचे फॉर एवरी सेफ्टी भुरग्यांकूय लोकांकूय आनी जनावरांकूय. कित्याक अशी स्पीड चलता की फाटी फुडें कांयच कोणाची चिती ना. हो नॅशनल हायवे कसो जाल्लो आहा मुद्दम लायटी फोडलेले कंप्लेंट जाता की तांकां सुणे भोगता सुण्यांक मागीर भोगलेले तांकां अलर्टनेस मेळटा. पेट्रोलिंग जाता पूण ते मातशें इश्ट जनावरांक पत्तन वीख घालून मारूंक लागले. फाल्यां मनशांक कितें हेज्या पयलीं 2 सुणी मेल्ल्या. हो इन्सिडंट पयलीं जाल्लो. मेन कितें जाता कोण तरी थिंगा पोस्टाचे सकयल थिंगासर लायटीचो हें उडयता लायटी बंद करता. आख्खी लायटीच बंद करता आख्ख्या वाड्यार लायटी नासता. ते आतां कोणाक पडलें ना आमी लायनमॅनांक सांगून थकले ते येता करता पूण आहा तशें जाता करता ते. पूण कित्याक मातशें जर सारकें आनी स्ट्रिक्टनेस जर दवरली जाल्यार कोण बसता ते बसचे ना ते कोणूय आमकां कांय खबर ना कोण येता कितें करता पूण येता आनी सगळे हिंगासरूच येता. आमी आसा वाळपय नगरपालिका प्रभाग 3 हांगासर आनी ह्यो जावन आसा क्रिश्चन वाडो. हांगाचे खुबशे लोक रावता आनी ह्या वाड्या वयल्या लोकांचें म्हणणें आसा की तेंचे कुत्रे जे घरांतले आसा ते एक करून मरत आसा आनी हेज्या फाटल्यान कोण तरी आसा जो तांकां विश घालता आनी मारता. ही खूब वायट गजाल आसा की सुणो हे आमचे निर्जीव प्राणी आनी हेका अशें मारून उडोवप हे खूब वायट गजाल आसा.
ह्या हे जे स्थळावे लोक आसा तेंच्यांनी खुबशे फावटी जेन्ना तेंच्यांनी कुत्रे मेला त्या टायमार तेंच्यांनी पोलीस कंप्लेंट दिल्या. ज्या टायमार कंप्लेंट दिता त्या टायमार पोलीस येवन हांगासर रातचे पेट्रोलिंग करता. लोकांचे हांगाचें म्हणणें आसा की हे जाणून बुजून कोण तरी विश घालता अशें तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. स्कील गोवा करपा खातीर ड्युअल डिग्री सुरू केल्या. ग्रॅज्युएशन करतना हिवूय डिग्री घेवपाक मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विजन फॉर ऑल ह्या कार्यावळींत सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फिट इंडिया, स्कील इंडिया आनी इन्क्लुझिव्ह इंडिया ह्या संकल्पने खाला भारतांत दर एकल्याची कुयदाद घेवपाचो केंद्र आनी राज्य सरकाराचो यत्न आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फिट इंडिया संकल्पने खाला गोंय राज्यांत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीची कुयदाद घेवपाच्या हेतान 2.5 लाख विद्यार्थ्यांचे दोळे तपाशिल्ले. तातूंत 33,000 भुरग्यांक दोळ्यांचे दुयेंस आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. 3,337 विद्यार्थ्यांक सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सांखळी रवींद्र भवनात फुकट चश्मे वांटले. स्किल्ड गोवा करपा खातीर आमी ड्युअल डिग्री प्रोग्राम सुरवात केला. म्हणजे हांव तुमी कदाचित थोडे जाण 8वी 9वी 10वी आसतली हांकां आत्ता विशय कळचो ना, म्हळ्यार तुमी एकदां ग्रॅज्युएशन सुरू केल्या उपरांत ड्युअल डिग्री सिस्टम आमी सुरवात केल्या. ह्या ड्युअल डिग्री सिस्टमांतल्यान ग्रॅज्युएशन शिकता आसतना ITI करपाक मेळटलें किंवा शॉर्ट टर्म ड्युरेशनचे कोर्सीसूय करपाक मेळटले. हे कोर्सीस आमी स्किल्ड इंडिया, स्किल्ड गोवा हाच्या अंतर्गत सुरवात केल्या. आणि इन्क्लुझिव्ह इंडिया, इन्क्लुझिव्ह गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल घडये कदाचित आमचो एखादो भुरगो फिजिकली डिजाबल्ड आसतलो, ताका मातसो अपंग आसतलो किंवा मातसो मेंटली चॅलेंजीड आसतलो, बट त्या सुद्धा भुरग्याक आमच्या देगेच्या हायस्कुलांत एडमिशन दिवपाक जाय. ह्या आमी कंपल्सरी केल्लें आसा. माननीय मोदीजीचो तुमच्या खातीर मेसेज आसा, वीच इज द फिट इंडिया, स्किल इंडिया अँड इन्क्लुझिव्ह इंडिया. आणि अगेन इट इज अ फिट गोवा, स्किल्ड गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा. वॉट डू यू मीन बाय द फिट गोवा अँड फिट इंडिया? फिट इंडिया म्हणजे तुम्ही फिट उरपाक जाय. तुम्ही फिट उरपाक जाय, फिजिकली फिट उरपाक जाय, मेंटली फिट उरपाक जाय. तुमचे हेल्थ फिट उरतले आसत जाल्यार डेली प्राणायाम आनी योगा हाची अत्यंत गरज आसा. बरो डायट घेवप हाची गरज आसा. आणि आज तुमकां चश्मो दिवप हो फिट इंडियाचोच एक भाग आसा, फिट गोवाचोच एक भाग आसा. कारण तुमचे दोळे जर सारखे उरले आसत जाल्यारच तुमी फिट उरतली. हे सगळ्या जाणांक तपासपा खातीर आमी पुराय एक सगळ्यात पयली ट्रेनिंग ऑफ द टिचर्स जाका आमी म्हणटा की डॉक्टर कृष्णप्रसाद आनी तांच्यांनी पुराय सगळ्या गोंयभरांतल्या आसा तितक्या हायस्कुलांतल्या टिचरांक ट्रेन केले की बेजीक प्रायमरी भुरग्यांचे चॅकअप कशें करप. आणि ते प्रायमरी चॅकअप करता आसतना 2.5 लाख भुरग्यांक चॅकअप केल्या उपरांत जवळपास 33,000 भुरगे हे शॉर्टलिस्ट जाले. 33,000 भुरगे खंयच्या इस्कॉलांतल्यान 15, खंयच्या इस्कॉलांतल्यान 20, खंयच्या 25 अशी शॉर्टलिस्ट जाली. आणि ह्या 33,000 भुरग्यांक पैकी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर मागीर जाका आमी म्हणटा की प्रसाद नेत्रालयाची टीम पुरी जी त्यांच्यानी जवळपास तांकां 1.5 ते 2 महिने लागले की एका भुरग्याची स्पेक्टिकल्स घालून चेक करप, ताका नंबर लागता काय ना तो पळोवप. हे सगळे केले आणि 33,000 भुरग्यांच्या उपरांत जवळपास 3,500 भुरग्यांक एक्चुअल चष्मा लागला. Every year, same time we'll have the eye checkup for the children, and it has to be keep continuing this process. Sir, we are always there with you, sir, for doing this program. Out of this 347 children, sometimes what will happen, some children after wearing glass also may not get the 100% vision because you have been detected little bit late in your career. So I told sir told what to do. Sir, I told him to have something called amblyopia clinic in CHC center in Saklim. Sir told, I will not go and do the project. I will only give from my pocket now only. You start now the project. Let my all children should have that exercise. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोळसो प्रदूषणाच्या मुद्द्यावयल्यान मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आणि पालिकेच्या नगरसेवकां मदीं पेटला. विरोधी पक्षात असताना कोळसा प्रदूषणाक खर विरोध करपी संकल्प आमोणकराची भूमिका आता आमदार जाल्या उपरांत बदलल्या असो आरोपूय नगरसेवकांनी केला. पळयात पुराय बातमी. कोळसो प्रदूषणाचो मुद्दो घेवन कांय नगरसेवकांनी MPTच्या अध्यक्षाची भेट घेतिल्ली. हे नगरसेवक कोळशाच्या प्रदूषणाचेर उलोवपाक वचूंक नाशिल्ले जाल्यार
च्या पिवपाक गेल्ले असो आरोप आमदार संकल्प आमोणकरान केलो. ताका आता ह्या नगरसेवकांनी जाप दिल्या. विरोधात आसतना कोळशाच्या प्रदूषणाचे उलोवपी संकल्प आमोणकर आता खंय आसा असो प्रश्न ह्या नगरसेवकांनी उपरासला. प्रॉपर टायमिंग्स दवरा आणि 10 मिनिट्साच्या गॅपान एक गाडी सोडात जेणे करून आमचे रोडाचेर ट्रॅफिक जॅम जावचो न्हू. आपली जी व्हेकल आसा ती चेसीच्या प्रमाणानूच मात्रेन ते जे कार्गो आसा ते फील करचे अशें आमचो एक तेंचे कडेन मागणी आसलेली. दुसरें म्हटल्यार स्विपींग, कंटिन्युअस स्विपींग आणि स्प्रिंकलिंग ऑफ वॉटर हे डेली 5 ते 6 वरांचेर तेंच्यांनी करचे सकाळी फुडें असो आमचो एक तेंचे कडेन मागणी आसलेले. तशेंच आमी जे डस्टा खातीर जे सायडीक रोडा सायडीक जी माती बसून उरता म्हणजे एक हंप रेडी जाता सो तो हंप क्लियर करपा खातीर आमी तांकां मॅन्युअली क्लिनिंग करपाचें सुद्दां एक ऑप्शन आमी तेंचे कडल्यान तेंचे कडेन दवरलेलें आनी तेंच्यांनी आमकां हे क्लॅरिफाय सुद्दां केलें की आमी तें काम करतले म्हणून. दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या लोकलांक हाचो खूब प्रभाव आणि खूप पोल्युशन आमकां सोंसचें पडटा म्हणटकूच आमी तेंचे कडेन मागलेलें की तेंच्यांनी CSR एक्टिविटीसून आमच्या लोकलां खातीर कितें तरी काम करचें. नेक्स्ट 2 दिसान MLA कितें वायट दिसलें खबर ना. तेणें एक मिडियान एक प्रेस दिली आनी प्रेस दिल्लें की 8 कौन्सिलर आपल्या वांगडा येवपाचे की कोलाचेर डिस्कशन करूंक. सपोज ते येना जाल्यार आपण समजा ते बेश्टे टायमपास म्हणून तांकां लोकांचें पडक ना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें बाकीच्यांका सांगलें अरे अशें आमकां भियाला प्रत्येकाक कळ्ळें. सो आमी डिसायड आमकां लोकांचें पडला म्हणून आमी MPA चॅरमॅनाची ऑफिशियली अपॉइंटमेंट घेतलो आनी तेजे कडेन गेले. तेजे कडेन कितें डिस्कशन जाता आतां कुणाली बाईन तुमकां ऑलरेडी सांगलेला. पण हेजेर MLA जेन्ना आपली प्रेस नेक्स्ट बायट दिली तेन्ना तो सांगता आमी थंय च्या पिवपाक गेले. अरे बाबा MPA चेअरमॅन इज IAS ऑफिसर, गव्हर्नमेंट ऑफिसर. तो प्रायर अपॉइंटमेंट कोणाक एंट्री दिना. तो तुका दिसता तो आमकां फक्त च्या पिवपाकच एंट्री दितलो म्हणून. तुका सांगता एटलिस्ट तूं तुजे MLA पदाचो व्हॅल्यू धरून फोटींग उलोवपाचें बंद कर. आमी ताका भियोन येयलो ना कित्याक हेजे सगळे पेपराचेर येता सगळे दिसान दीस पेपराचेर येता. बॅगां घेता आनी घेता हो आमकां व्हरोन हिजन एजंटा ते जाल्लो आसतलो. तेजो MLAचो हिजन एजंडा आसलेलो की आमकां व्हरोन बॅगां उखलपाची. हो पळय उलयता तो बॅगां उखलून आमी गेले हो आमी बॅगां हो आमकां व्हरोन बॅगां उखलपाची. हेजे सगळे पेपराचेर येता. कितें येता तुमी चोय पेपर चोय आं इतलें मागीर एक सांगपाचें कितें आनी ताका फोटींग माननाका. हो 1 नंबर काडटात फोटींग. हो MLA मुर्मगांवचो 1 नंबर काडटात फोटींग ते आनी फोटींग उलयनाका. इतलें फोटींग उलयन बंद कर फोटींग उलोवपाचें. लोकांक सगळें कळटा फोटींग कितें तें सत कितें तें. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तियोजी. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.